Alleluia. 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 Argan Jesu. Argan Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Alleluia. Alleluia. Wadadan Alleluia. 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 मोगाळ भक्तिकानो बाळोक जेदूच्या पुण्यशेता आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव स्वागत करतां. कितलो बरो दीस पळय देवान आमकां दिल्लो. आनी आज पयसतावन ह्या पिरकजीन शेजारची सगळीं हांगा जमो जाल्यान हे व्हडा संतोश म्हाका भोगता. तुमी येतना तुमची तेसावां तुमचे इरादे घेवन हांगासर आयल्यात. आनी आमी जेजूच्या पुण्यक्षेत्राक येता आसतना ह्या थळाक बाळो जेजू तुमी हांगासर वेतना तुमकां पळयता. आयच्या शुक्रारा कोण हांगासर आयलीं म्हण. आनी ताका काही संतोश भोगता. काली पिरगेच्या विगाराक मात न्ही बोमगाळ भाव भयणीनो आमची तेसावां आमी हाडनासतना आमच्या ती बेसावां कृपा मेळच्यागाचेर आमी मागणी करता आनी मागण्याच्या जमतीक आमी येता. आनी प्रत्येक तरान आराधन करच्या खातीर आमच्या मोतीची पिडे कश्ट दिल्यांक विविध टेन्शनां वळख जाल्ल्यांक थोडे डिप्रेशन आशिल्ल्यांक विविध संदिग्ध परिस्थितीक आमी थोडे वळख जाता. अचानक कितें जाता आमकां कळना. ह्या सर आमच्या भावा भयणीं खातीर ह्या पुण्यक्षेत्रांत हांगासर येवन मागण्या गेल्ल्या सर्वां खातीर हांव ह्या आल्सरीत हांव तुमचे म्हजो मागूंक हें आराधन करूंक सक्रामेंताची बेसांव तुमकां दिवंक हांगा उबें आसा. एका मनाची आनी एका काळजाची जावन सोम्या कडेन मागतना तुमी सवारपणी आयकलां. थोड्यांत चिन्येंत अनुभव केला. सोम्य सांगता आमी आसतना मागतना अजपां करतात. जावंक आमच्या चिन्येंत थोडी अजपां जाल्यान प्रत्येक रितीन तांकां ती कळोवन आयल्यान आत्मीक दिश्टीन तांणी पळयल्यान सांग पुरो ती आश्चर्यां घडटना कसले विस्मीत तांच्या जिवितांत जातना कितलीं जाणां तांच्यो वायट संवय सोडून नवी जिणी जिवंक निश्चय करतात. आनी ह्या बाबतींत ह्या थळार बोमगाळ भाव भयणो विशिश्ट सकत आसा. त्या सक्ते प्रमाणे तुमी आज ह्या देव मंदिरान हांगासर आराधन मिसेच्या बलिदान आनी नोवेनान पात्र घेवन तुमी हांगासर येता आसतना आमचे सगळे कश्ट आमचे सगळे अनवरां आमची पिडा शिडा सोम्या भेटोवंक सोम्याच्या पांयाक समर्पूंक आमी हांगासर आयल्या. कितलेशे जाणां बरी भलायकी लाभता. कितलेशे जाणांक मोती समाधान आनी शांती लाभता. आतां आमच्या सोम्याक आमी आमचें थंय स्वागत करया. गावया गीत दुलोब जेजू मोगाळ उदार. दुलोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवा इश्टांचो आमचे संगी दीस रात्र आमकां सांबाळ चलयता. ताचे पगारे कोणा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. तासो सांगात आमकां वांटो दैवीक मोगाचो. ताचे पगारे कोणा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. तासो सांगात आमकां वांटो दैवीक मोगाचो. काकुताची केरी वोती बेर मोती सुंदर्यो तो
आत्म्या पोटून दता आपल्या श्रद्धांना नयता बापा पिता तांका ओपसू कुरपेशेळ्यांनी ठयता आपले रत्मास तांका गावून तांचे थंय तो येसाता बापा पिता तांका ओपसून कुरपेशेळ्यांनी ठयता आपले रत्मास तांका गावून तांचे थंय तो विकसता Mogalista Jesus sumia Santan makarteya Mantan saiba tu sobukha Sarpan kantang namaskar Zatu amsoistya sasta Jini zatas kabori Nimiami beruntukha Berbagi segari Zatu amsoistya sasta kabari nirmiyami bugum tukha prabhagi segari prabhagi segari prabhagi segari hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू आमचे संग आसा जेजू आमचे मुखार आसा आनी ह्या सुम्याक आमी आराधन करूंक हांगासर जमल्या मोगाळ भक्तिकानो बाळोक जेजूच्या पुण्यशता आयिल्ल्या ह्या आराधना मिसामुका आनी नवे नामकांत्र आमी जेजूचो मोग करूंक हांगासर आयल्या सक्रामेंतांत हजर आसच्या मोगाळा जेजू तुका खळसांतावन आराधन करता तुझे ते अजारपण आमच्या पवित्र खालसांत आसूं ह्या सक्रामेंतांत वळखूंक आमच्या खालसांतावन आमी अर्घां पाठयता तुवें गेल्ल्या सबार बरेपणाचो जावं पुरो फाटल्या एका म्हयन्यांत थावन प्रत्येक जण फाटल्या एका हप्त्यांत थावन आमकां उगडास येतात थोडे उगडासा येनतली घडीता आमी उगडासाक तुजे समोर हाडटा आमच्या अंतस्करणाक गुंडाय थावन तुका ओगलाप दिता मोगाळा जेजू आमची अंतस्करणां चण आसो देव तूं आमची मेटां आमची खालसां आमची चिंतनां आमचे शेगूण तुजे थंय आमी समर्पिता ह्या घडये तुजे मुखार आमी आसा आमचे सर खंत बेजाराय आमची भिरांत जावं पुरो कुटुंबान जावं पुरो आमच्या समाजेंत
आमच्या समाजान अशी पिडा शिडा प्रस्तुत आमकां दसतात. आमचें म्हणलें कितें आसा तें सगळेंच तुका आमी समर्पिता. ह्या वेळी तुज्या पांय थळां आमी ओपून दिता. वो थोडो वेळ तुजें सगळें करचिता. तुजो दैवीक सांगात, तुजो दैवीक स्पर्श आमकां तूं लाभय. मोगळा सुम्या जेजू, तुज्या पवित्र नांवाक सकत आसा. तुज्या नांवान कितलेशे पिडेस्त गूण जाल्यात, कितलेशे पातकी चिणी बदलून नवी चिणी बदलल्यात. उसामळ दर्यो सयत तुजें उतर आयकून थंड जाला. फाटल्या 2000 वर्सां जावन तुजे तांकां मागल्यांक मेळटा, बडयल्यांक उक्तें जाता आनी सोदतेल्यांक मेळटा. माताच्या 7व्या अध्यायांत 7 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. त्याच बरोबरच्यान, त्याच बावडटान, त्याच पद्दतीन आमी तुज्या मुखार हांगासर आयल्या. तर त्याच आमच्या सोम्याक, त्याच आमच्या मेस्त्रीक, त्याच आमच्या मोगाळा भावा जेजूक आमी आतां आराधन करया. उबीसर आमी रावया. गिता सवें आराधना तंदेये आराधना. ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ आदुबर नामचे आराधन करूया आमी. आराधने यೇಸುವೇ आराधने आत्मने त्रैयेक देवने आराधने आराधने नन्नेसु देवनिगे आराधने आराधने नन्नेसु राजनिगे ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರಂದರು ಮನ್ನಾ ಸಾಮಾನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ
आत्मने त्रिएकदेवने आराधने ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಏಕದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ Alleluia, 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 alleluia. आराधना मी करी आतम चालून सुम्या काम सांगत असता Alleluia, 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 alleluia. आम्ही कित्या हांगा आयल्या म्हजे पयलें सवाल सबार पावता न्हू तुमी हांगा हैसर येतात न्ही आतां हें सवाल तातूंत सारी आनी ताप्पो म्हणना न्ही आमी सोम्या लागीं आसा न्ही आतां म्हजें सवाल तुमकां आमी कित्याक आयल्या व्हेरी गुड सोम्याची स्तुती करूं कोणी सांगिल्ल्यान तुमी सांगचें गे ओके बारी बरें हांगा बारी खुशयेन संतोशान येतना म्हाका पळोवन बारी खुशी जाता कोण्णी रडल्या दिसना ताजो बारी संतोशान मुखामळ परजळून सूर्यकांती बिळ्ळ्या बरीन तुमी हांगासर आसात न्ही एक सोम्याची स्तुती करूं आयल्या आराधन करूंक स्तुती करूंक न्ही ओके कितें भोगता तुमकां हांगा इगर्जी भितर सरतना शेजारचीं सांगतात म्हूण तुमी सांगनाक तुमच्या काळजांत जावन तुमी जापी दिया संतोश आनी समाधान भोगता कोणाक भोगल्ल्यांक मात कोणाक शेजारच्यांक भारी उणें एकल्या दोगां मात खंयी म्हाका म्हणलें आयकलें आमकां म्हणलें आयकोना आतां वगत बस ओके संतोश समाधान आनी आत्मीक बरेपणा खातीर हांगासर आयल्या न्ही आं आमी फाटल्या 60 वर्सां जावन 50 वर्सां जावन हरी एक तेर चुकयना आमी बरीं भुरगीं बरीं पिरगस घरां सगळ्या मूड विधी वाराडाची बरीं देव परजा एक्की राती चुकयना खंयच्या कडेन आराधन म्हळ्यार थंय धांवता खंय अर्घ स्तुतया थंय वेता बाग घेता आतां म्हजें सवाल आमी देवाक कित्याक अर्घां वगळाप दी जाय आमकां केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर ही आमकां क्लासीन टिचरीन मास्टरान सांगलां ह्या पिरगस विकारान सांगलां तें बायहाड दवरचें खंयच्या गांवांत ती वसा हें सवाल विचारलें म्हणटना आमी अंत उत्तर दिवचें बायहाड गेलां भुरग्यांनी समाजा पाठांत बायहाड केल्ल्या बरें ताणें आमकां रचलां देव जावन आसा आमचो रचणार आनी तो जावन आसा आमचो पोसणार बायबल कितल्या जाणांनी धाडला ना फादर आमी येताना मोबायल मात हाडचें
मोबायलान बारी बरी भुरगीं ओके आतां कीर्तन 95 आतां सोदूंक जायना तुमकां कित्याक बायबल धाडूना कीर्तन 95 सांगता आमी देवाक कित्याक होगलाप दिजयगी म्हणलें आनी त्या मागती ती कीर्तन सांगतना देवाची स्तुती करूंक आमकां उलोव दिता आनी चुवांचो अध्याय 1 वळी 3 आमकां सर्व वस्तू ताचे बारी पात्र आशिल्ल्यो देखून आमी देवाची स्तुती करूंक जाय कांय करूंक जाय देवाची स्तुती करूंक जाय कोणें म्हणलें तुमीच न्ही तुमीच म्हणलें न्ही आतां म्हजे आनी एक सवाल तुमच्या सवालाक आनी एक सवाल येता ते कोणें देवाक स्तुती करी जाय कोणें देवाक स्तुती करची तुमीच म्हणलें खंय कीर्तन काले म्हणी म्हणटा की म्हाका आमी बायबल म्हणचो आसा की घरा आसा फादर ओके गूड तेन्ना आमी क्रिस्तांवां घरा बायबल हाडल्या न्ही गे तांचो आमचे कीर्तनांचं 148 कितले 148 कीर्तनांत 2 वळी तावन 13 मुसर कोणें देवाक स्तुती करी जाय म्हण सांगता तांणी मात समजलें म्हण अब्बा ती आतां कोण गी पाद्र्याबान सांगता आमी म्हणया सांग म्हणल्यार एक सवाल उपजता न्ही तुमच्या मतीन कित्याक बायबल हाडूना आमकां गोतूच ना कालेंगी म्हण 148 म्हणालो पाद्र्याब कालेंगी 2 to 13 म्हणालो ताजे मोदें गोत्तिल्ला न्ही गे ओके 148 तांतूं 2 वळी तावन 13 मुसर काल सांगता देवा स्तुती कोणें करियेत कोण करियेत कोण करतात कोणाडे बायबल आसा हांव वटल्यां वासावळ्या तशें न्हू कीर्तन 148 2 तावन 13 वळी म्हणसर आमी कोणें देवाक स्तुती करी जाय म्हणलें सांगता आतां केदाळा आमी देवाक अर्गां वगळप दिजे गी म्हण केदाळा कोणें करी जाय केदाळा करी जाय गे म्हण त्या देखून आमच्या किर्तनांत जायतलें आमकां शिकोवंक मेळटा त्या देखून बोमकाळ भाव भयणीनो कीर्तन 146 2 वळींत आमकां म्हणटा म्हजी जिणी पोर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो काले म्हणटा स्तुती करतलो तर खंयसर देवाक अर्गां स्तुती करी जाय खंयसर हर एक घडी खंय आमी आसा थंयसर बस स्टँडार जाल्यार स्तुती करीत स्तुती करीत स्तुती करची बसार आल्यार स्तुती बायबलान बरोवन ना बस स्टँड बस म्हणटा सभे मुखां मदें हांव स्तुती करिता ही पवित्र सभा न्ही गे आमी पवित्र सभेक सांगले न्ही गे आं हाज्या मदें आतां आमी कितें करता आनी खंयसर करता सर्वेच्या मंदिरांत तुजी स्तुती कर कीर्तन 151 सर्वेस्वराच्या मंदिरांत ताजी स्तुती करता आमी हे सर्वेस्वराचें मंदिर न्ही गे त्या देखून हांगा आयल्या न्ही गे ताजी स्तुती करूंक बसर करतात जाल्यार हांगा कितें येतात तुमी हेजें म्हणना न्ही आं त्या देखून आतां कोणाक स्तुती करूंक जायना कोणाक स्तुती करूंक जायना तुमकां स्तुती करूंक जाता म्हूण म्हाका कळटा कित्याक हांगा आयल्यात आतां कोणाक स्तुती करूंक जायना जिवनांतल्यान इल्लें किर्तन तिका करता कीर्तन 115 सांगता मरोन गेल्या ती पोंडांत देवल्यांत सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जायना तिणें सांगिल्लें जिवनांतल्यान कोणाक जायना मरोन गेल्यांत पोंडांत देविल्यांत सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जायना तांकां जीव आसा जीव ना पक्क जाला
ओके. आम्ही अर्गा स्तुती कशी दिवची? आम्ही अर्गा स्तुती कशी दिवची? बोम मारन देव केप्पो गी तुम्ही बोम मारता का देव केप्पो संतोषाची बोबाट उभे राहून नाही संतोष झाले म्हणजे आम्ही ऑटोमॅटिक उभे राहता नाही. ओके. आत उभा थोडे बडे आत्ता तुम्ही आलेलो म्हणता आत उभारतात नाही. आत उभारचो कोलो संकेत शरणाग जावचे. आम्ही इंग्लिश इल्लें सोडटा आमकां इंग्लिश इल्लें येता. सरेंडर. ओके. आतां आत उभार न्ही तशेंच आमी थोडे बडी बाय खुशी जाता संतोष जाताना आमी ताळयो पेट्टा न्ही. ताळयो पेटोवनी आमी खुशी करता. थोडे बडी आमी दिमी घालनी स्तुती करता न्ही. भगवान स्तुती करता न्ही. भगवान स्तुती करतात. बसून स्तुती करतात की जेजूच्या पांय पडून स्तुती करतात की नाचून स्तुती करतात की गावून स्तुती करतात की होय. हे नाना तराच्या विविधांत आमी स्तुती करता न्ही. कित्या आमच्या थंय संतोष आमी पावल्या. आमच्या थंय संतोष आसा. त्या देखून आमी कितें घेता फिलिपिकारा बरयल्ल्या पत्रांत 4:14 ताणें म्हणा सदां नीत देवाची स्तुती करा. रिजॉइस ऑलवेज. निरंतर स्तुती करूं. आमकां जायना आमी एक वर मात करचे न्ही. तर आमच्या कुटुंबांनी आमी अर्गा स्तुती करियेत की कोणे म्हणलें तुमी कोणे सांगलें तुमकां? कीर्तनान. खंयचें कीर्तन तें नंबर गुत्तू ना बादल शेजारच्यान सांगचें हांवें वडल्यान सांगचें न्ही. आनी इगर्जीन म्हाका ना जाल्यार स्तुती केल्या पावना गे पुरो बादर कितली स्तुती न्ही. कोणा बघताय तेच्या ना बघना. तर मगाळ भाऊ भयणीनो घरांनी अर्गा स्तुती मागणें केदना आमी करता तेदना कुटुंबांत आसची बंदड. घरां आसच्यो कोटो स्पिरीत. घरांत आसचें नासमाधान. मोती भितरली बेजाराय करंदाय उणी जाता. कितें जाता? उणी जाता स्तुती केल्ल्या वरवीं. आनी मावून रावून ओगी रावन देवाची स्तुती करूंक जायना. जाताय जाताय जायना. ओगेस मावून रावन केदळ आमी स्तुती करता गी आमकां पाड चिंतमा आमच्या मोतीक येतात. जेवसार ताची सिमटी घालून कुंडयता करनाका करनाका. तो पदराप सांगता सांगून तासून दी तूं म्हजें तें काम कर म्हण न्ही गे. पाती येतात म्हण पळय जेवसारा पाती येता म्हणटात आनी देवाची स्तुती करूंक गेल्या. कोणा पाती येतात तुमी? देवाक पाती येतात. त्या स्तुती करूंक आयल्यात. हांवें सांगलें जेवसार नाटता तुमकां स्तुती करनाकात म्हण. पाण चिंतमा वगत रावतना येता आमच्या मतीक. आमचे कश्ट पिडा शिडा पयस करूंक गायन आनी म्युजीक खेळोन थाळयो पेटोवन हात बरोवन वड्या तळ्या आमी स्तुती करूंक जाय. त्या दळा पाड सगत भायर वेता आनी कसली सगत भितर येता? बरी सगत भितर येता. हे आमकां उडास आसाचें. स्तुती आराधन आनी उगलाप आमी करतना आमच्या समयाक थोडे कडेन गोबैला मदें समाधान नातल्या थवळ मानसीक पिडेक वळोवक जाता थवळ केदना मोतींत देदोस्पर जाता खाली जाल्या म्हण बगता. एके तरेचें निरसपण आमच्या थंय बगता आनी चक्कड हे चिनीच जाली म्हण बगता. खांगाल जाता आमी. आमकां कोणूच ना म्हण बगता. आनी त्या वेळार निरस जाता कोण ना बगतना आमी देवाची स्तुती करी जाय. कोणाची स्तुती करी जाय? देवाची स्तुती करीची. आमच्या सुम्याची स्तुती करी जाय. फकात वोटांनी स्तुती करची न्ही. बायबलान सांगलां न्ही काल आमच्या वोटांनी स्तुती करची न्ही ती. आमी
सौम्याची स्तुती करूंक जाय तर त्या रायाच्या रायाक देवाच्या देवाक आमी आतां उबी रावन स्तुती करया आनी गावया गीत गावन स्तुती करया सगळे आमी उबे रावया संतोषान आसन नासन उल्हासान आज ताची स्तुती करूंक आमी आयल्या सोमी आमच्या मुखार आसा ताची आमी स्तुती ह्या गिता मुखार थाळयो पेटोवन व्हडा थाळ्यान आमी स्तुती करया गीत गाऊन स्तुती करूया वडताळ्यान जेजूच्या मानाखातीर वडताळ्यान आमी गावया हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती पातक्याचो मोग ताणे केलो आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो पातक्याचो मोग ताणे केलो आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार गीत गाऊन स्तुती करूया दुनियात भरून स्तुती करया हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया गाऊया स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकत वेगी पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकत वेगी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी गीत गाऊन स्तुती करया व्हडा थाळ्यान आमी स्तुती करया सोम्याची हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती शिसाचे पाय ताणे धुल्ले आनी खालतेपण आमकां शिकयलें
शिसाचे पाय ताणे धुल्ले आणि घालते पण आमकां शिकयले कलवारी ताव ताणे सईत जोडले सर्गीचे राज आमकां जोडून दिले कलवारी ताव ताणे सईत जोडले सर्गीचे राज आमकां जोडून दिले गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानागाती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानागाती हालेलुया गाऊन हरसिया जेजूच्या मानागाती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानागाती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती हालेलुया 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 हर स्तुती होगला महिमानी मार्ग सम्या जीवन तुझी स्तुती करता आम्ही तुझा होगल तुझा हालेलुया हालेलुया आमचो सुमी हांगासर आसा न्ही गे वय आमच्या सुमयाक मेळोवंक आमी आयल्या व्हड्या संख्येन आमी आयल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड व्हडान म्हळ्यार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुम्या संगी कुर्सूंक खुशी गी संतोष गी संतोष तर आमच्या सुम्या संगी आम दीस व कुर्सूंक खुशी जाता तर मग भाव भयणीनो काकुटमाच्या खातीर आमी सर्व आतां तुमी गेल्या दयाळ जेजू तुवें दिल्ल्या सर देण्या पासून वर्तें देणें वेळ जावन आसा हो वेळ सबारपोटी पाशार जाला आमच्या थंय तर परत आमकां पाठी मेळना तर आमच्या आळसाय लागून टी व्ही मोबायल कंप्युटर इंटरनेट आसल्या संगतींक बली जावन वेळाचो सारको उपेग करूंक ना भुरग्यांनी शिकपाक जाय तितलो वेळ दिवंक ना इवजाणांनी आपल्या फुडारा विशीं चड चिंता आटयत आसतना वेळाचो विबाड करचे खातीर वडिलांनी भुरग्यांक तशी इवजाणांक वेळ पाड करिनाचें सारकी मायेत आनी समजट दिवंक पाटी सरिल्ल्या खातीर दिसपट्ट्या जिवितांत बावार्थाच्या संगतींक सारको वेळ दिनातल्या खातीर ह्या सम्मेलनाची आमी बक्षांनी मागया आनी गावया काकूळ कर म्हजी हे देवा मोगळा जेजू आमच्या आत्मीक बऱ्यापणा खातीर आमच्या तुवें विविध रितीचे संस्कार सक्रामेंत दिल्यात एवकरिस्ताचो कुंभसाराचो सक्रामेंत ह्या पैकी प्रमुख जायते फावटी ह्या संस्कारांचो भाग घेवन सक्राम स्विकार करूंक अवकाश आसलो तरी म्हजे आळसायद्वारी नाखुशी दाखोवंक संस्कारांतय शेळेपण दाखयल्ल्या खातीर तशेंच पावते तरी हे संस्कार सेवनेंतल्या खातीर पश्चातापावता आनी गायता हांव काकूट म्हजी कर देवा काकुती सो तूं सागो अपराध मुझे दून कानी तळमाकाक हिमा प्रासर धोवोक काकुट मुझी कर देवा
काकुती सोतू सागो अपराध मुझे दून कानी तळमाकाक हिमा प्रासर दोग मोगळा जेजू आमच्या पिरगतशीन एचाक आनी धर्मीक भावपणी तुवें आमकां दिल्लें एक वर्थ जेणे जावन आसा आमच्या पिरगतच्या बऱ्यापणा खातीर जायते वावुरतात तरी आमच्या नकारात्मक चिंतपाद्वारे आमच्या खातीर मानव अशीर जावन सारके रितीन समजून घेवंक तांकां पावतो स्थान आनी मान आमी दिवन चुकल्या ह्या खातीर तुजे कडेन बोक्षणे मागता आनी गायता हांव काकुत मुझी कर दे भार काकुर्ती सोतू सागो अपराध मुझे दून कानी तळमाकाक हिमा प्रासर दोग काकुत मुझी कर दे भार काकुर्ती सोतू सागो अपराध मुझे दून कानी तळमाकाक हिमा प्रासर दोग मोगळा जेजू आमकां रियेकल्यां की आमच्या तांकी प्रमाणे वावर फावो केलाय जावंक पुरो कृषी क्षेत्रांत सरकारी क्षेत्रांत वाहनांनी ऑफिसांत इस्कॉलांत संस्थांनी कंपनीन अशें वावरादोरी दिसपडटो ग्रास फावो केल्ल्या तरी तें काम बऱ्या तरेन करूंक फाटीं सरल्या खातीर आमी बोक्षणे मागता आनी गायता काकुत मुझी कर दे भार काकुती सोतू सागो अपराध मुझे दून कानी तळमाकाक हिमा प्रासर दोग काकुत मुझी कर दे भार काकुती सोतू सागो अपराध मुझे दून कानी तळमाकाक हिमा प्रासर दोग आतां आमी कोणाक भलायकी खातीर मागोवंक आसा तेणी हांगा आल्तारीच्या मुखा खातीर येवयेत सोम्या मुखार आमी उबे आसा सोम्या जेजू तूं म्हजो वायस जावन आसाय तूं म्हज्या देवा तूं म्हज्या सडवंदरा सोम्या जेजू हांव तुजो भक्त तुजेर विस्वास दवरता तुजेर बावट दवरता तुजेर पातनी दवरता ह्या बावटान ह्या विस्वासान येसर आमची मगाळ भाव भयण या हांगासर जेजूच्या पुण्य क्षेत्रांत बळका जेजूच्या आशिर्वादा खातीर सक्रामेंत आमकां सरपडोन आसात सवार जरांक कश्ट लायल्यात सोम्या तांची बिरमत पाव सोम्या जेजू हांव म्हाकाच तुका समर्पिता म्हणल्या उतरां ती मुखार सरल्यांत ही म्हजी कूड म्हज्या कुडयेची पिडा म्हज्या मोतीची पिडा म्हजे कश्ट म्हजी वावट म्हजी दूख म्हजी बेजाराय म्हजी अस्कतकाय सगळी समर्पिता सोम्या तुज्या पांयां तळा सोम्या जेजू म्हाका आपड ह्या वखदां म्हाका गूण कर सोम्या जेजू तुवें पिडेस्तांक गूण केल्या त्याच पावडताना हांव हांगासर ह्या सक्रामेंता मुखार हजर आसा पापसयल्या काळजांक बजोवन दिल्लो तूं शांती समाधान दिल्लें थोंड्यांनी चल अशें केल्लें अद्भुतां केल्लीं विजबितां केल्लीं अजापां केल्लीं सोम्या त्यो दैवीक जावन वैसा जावच्या तुका आमी हांगासर आयल्या सोम्या तुका आपड म्हाका गूण कर आपड सोम्या हांव गूण जातलो ही पांचजेणी म्हजी जावन आसा त्या पांचजेणेन ह्या पवित्र तळार हांव हांगा आसा सोम्या म्हाका आपड आनी गूण कर तूं भलायकी मेळटली तुमकां सुटका मेळटली आपड जेजू आपड हांव बरो जातलो म्हणलो ही पांचजेणी आमचे थंय आसा
धर्मकाळ भाव भणी तुमची जबाबदाराचा आमच्या अरियेका उल्याक सम्या ये आणि गुण कर वडा तळ्या म्हणी म्हणया सम्या ये आणि गुण कर वडा तळ्यान आम्ही म्हणया सम्या ये आणि गुण कर वडा तळ्या सम्या ये आणि गुण कर पवित्र आत्म्याच्या सत्य सम्याची गुण करची सगळं तुमच्या वळख असा आवयच्या बापायचो मोग मेळ्यातल्या वेळार सम्या ये आणि गुण कर म्हज्या शिक्षकांनी म्हाका सांगिल्ल्या वेळार म्हज्या इश्टांनी पयस केल्ल्या वेळार म्हज्या शेजारच्यांनी केळकुलां केल्ल्या वेळार म्हज्या भावा भयणीन म्हाका पयस केल्ल्या वेळार सर्वांनी म्हाका विरार केल्ल्या वेळार गौरवानी आंकार केल्ल्या वेळार झगडें करूंक थाळणी येताना बोक्सूंक कश्ट मारतना एरांक दुश्चच्या वेळार म्हज्या कश्टां दुखांत म्हज्या बेजाराच्या एकसुरपणांत म्हज्या आळसायांत म्हज्या दुबावांत म्हज्या अत्रेकांत म्हज्या मरणाच्या भिरांतेंत उदका उजवाडाच्या भिरांतेंत पत्की संगत आसतना अनैतिक संगत करतना सर्गीच्या बापा या तुझ्या दैविक शक्तीने स्पर्श कर हांगासर आसल्या सर भक्तिकांक तुम्ही तांकां आज अपुरबायचो वो दीस पाव कर हांगासर आपण वाडलाय आणि वडा खुशेन तुझ्या पांयां ती समर्पिल्यांत ह्या मागण्या रुपीत आराधना रुपीत विश्वासन दवरून बावट दवरून ह्या नुस्त उजवाडा तुझी सक्ती पळोवंक शकती आयल्यान तुझे स्पर्श तांकां दी हांव परत ह्या घडये सुम्य थंय दैवीची सगळं तुमच्या थंय वळोवंक सुम्याक सांगता आपड आनी गुण कर म्हजे अस्कत काय पयस कर तांचे गुण गाय कर आणि म्हाका संपूर्ण रितीन सुटका करच्या खातीर नवें रचन करच्या खातीर आयच्या त्या जेजू आयिल्लो म्हजें जिवन बदलूंक तुजे उपादेश पळोवंक यस स्पिरितान आमी गावया जब से प्यारा येसू या उबी आमी रावया सांगत आमी हसून नसून केळया सुमी आमच्या सांगता सुम्यान आमकां आपडला यस स्पिरितान आमी संतोषान सुम्याक आमी आयिल्ल्याक जब से प्यारा ताजो आमचो मोग आमी दाखया व्हडल्या ताळयान आमी जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया वडा ताळ्यान आमी संतोषान सुम्याक इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान लेकर इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर मेरा दिल मेरा तन मेरी काया मेरा दिल मेरा मन मेरी काया मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया रात
काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह का तारा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह का तारा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल बदल गया, जब से मैंने उसे पाया। मेरा जीवन बदल बदल गया, जब से मैंने उसे पाया। मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। एका मनाची आनी एका काळजात जावन बापाक मानता आसतलें आराधन करूंक हे दैवीक प्रेरण जोडूंक आमी आयल्या। अपुरबायचो वेळ देवान आमकां आस्पाव केला, तर स्वागत पवित्र आत्म्याक तुजे थंय आमी आसां, तर आमकां तेजे सक्तीन आमी भरतां, तर आमी आमचे दोनी हात आमचे तकले वयर आमी दवरया। आनी हे तकले वयर आमी दवरतना अरये कावल्याक तुमची जबाब आसा, ए पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये म्हणली जबाब आमी दिया। ए पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये, ये पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये। वड्या ताळ्यान आमी म्हणया, ये पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये। ये पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये। आमकां नव्यान अभिषेक कर, ये पवित्र आत्म्या अभिषेक कर। सर आत्मीक फळांनी देण्यानी नेटोंक, ये पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये। सत शिकोंक, ये पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये। सतत आनी प्रामाणीकपणान जिवंक प्रेरण दिवंक, ये पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये। जेजूचो मोग करूंक, ये पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये। मागणेच्या स्पिरितान आमकां बरोवंक, ये पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये। मागणे करूंक आनी देवाचें उतर वसूंक, ये पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये। आमचो भवाट थीर करूंक, ये पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये। आमकां धैर्यान भरोवंक, ये पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये। सणवाय दिवंक, ये पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये। पेल्यांचो मोग आमच्या काळजांनी ओतूंक, ये पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये। आमकां दुखेल्ल्या बोगसूची कृपा दिवंक, ये पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये। पेल्यां थंय जेजूचें सारकें देखूंक, ये पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये। जेजूच्या मोगाचो उजो आमच्या काळजांनी पेटोवंक, ये पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये। सर अवगुणाचे पातकाच्या सवयर आसतल्यान चैत व्हरूंक, ये पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये। सदांच जेजू विश्वास आनी विधेय जावन जिवंक। ये पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये। आतां आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गावया। काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आसेला तुका। ये तू धन्या, ये तू सौम्या, ये तू धन्या, ये तू सौम्या। आवय म्हाका ह्या सगीच्या सुखा, आवय म्हाका ह्या सगीच्या सुखा। काळीज मुझे तानेला तुका, मुझे आशेला तुका। काळीज मुझे तानेला तुका, मुझे आशेला तुका। कठीण भरलेल्यांक तुवें बुजयले, पिडेत आसलेल्यांक तुवें गुण केले। कठीण भरलेल्यांक तुवें बुजयले, पिडेत आसलेल्यांक तुवें गुण केले। पयस कर म्हजी कत बेजारां, पयस कर म्हजी कत बेजारां। दी तूं
ती ससावी दी काळीज मुझे तारे तुका मुझे आसे तुका हालेलुया 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 सदैव जावं सम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वता सदैव जावं सम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वता आता आणि सदा सर्वता सदैव जावं सम्याचे नाव बोमगाळ बाबा बहिणीनो पवित्र सक्रमेंतान अजर अशा जेजू सांगता थोडो वेळ मौनपणी पाशार करुया सम्याक आमी पळोवया सम्याक पळोवंकच्या सम्याचें बेसांव करपे दवरच्या ताका अर्गां दिवच्याक आमी आज हांगासर आयिल्ल्या वो वेळ पवित्र ह्या वेळी आमी सम्य आमचे दोळे दाबून खालचो नासल्या जेजू लागीं उलोवंक प्रयत्न करया तस्सो मी जेजू तुमकां पळयता हर एकल्यांक हांगासर आयिल्ल्या ताची कश्ट पिडा शिडा पुरा सम्याक आमच्या चिनयेंत कुटुंबान वाड्या कुटुंबान पिरगस कुटुंबान आमच्या देशीचेन आमच्या समाजान जाल्ल्या सरपरापणाक ह्या वेळा आमी ताका हरकां पाठोवया तुमची जवळ जमन आसा हरकां तुका सम्या जेजू हरकां तुका सम्या जेजू उबी आमी रावया हरकां तुका सम्या जेजू हरकां तुका सम्या जेजू वडा तळान हरकां तुका सम्या जेजू हरकां तुका सम्या जेजू उबी आमी रावया आनी वडला तळान जबाब दिया हरकां तुका सम्या जेजू हरकां तुका सम्या जेजू आमचे खातीर मनीसांनी ह्या संवसारी आयिल्ल्याक हरकां तुका सम्या जेजू आयचो वो दीस फावो केल्ल्या खातीर हरकां तुका सम्या जेजू उंड्या रुपा खाली ह्या पवित्र सक्रमेंतान हजर आसाय देखून हरकां तुका सम्या जेजू म्हाका तुवें जिविताचें देणें दिल्लें देखून हरकां तुका सम्या जेजू बरो परिसर दिवन म्हजो पोस केल्ल्याक हरकां तुका सम्या जेजू कष्ट वेळा कुमकेचो हात दिल्ल्याक हरकां तुका सम्या जेजू कुटुंबा संतोष दिल्ल्या खातीर हरकां तुका सम्या जेजू आमचो दिसपडतो ग्रास सोडून बरें काम फावर केल्ल्या खातीर हरकां तुका सम्या जेजू बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर हरकां तुका सम्या जेजू आमकां सर वायट विज्ञानांतले राखल्या खातीर हरकां तुका सम्या जेजू तुजे मांस आनी रगत आमचें आत्मीक पोशण जावन दिल्ल्याक हरकां तुका सम्या जेजू आमच्या काळजांत शांती समाधान फावो केल्ल्या खातीर हरकां तुका सम्या जेजू हातीन धरिल्ले येशूना पंथाक पाविल्ल्याक हरकां तुका सम्या जेजू पैण्या वेळा सोबीत राखिल्ल्याक हरकां तुका सम्या जेजू सर्गींचे राज आमकां बसयल्ल्या खातीर हरकां तुका सम्या जेजू तुजे माय मरयेक आमची आवय जावन दिल्ल्या खातीर हरकां तुका सम्या जेजू बरो गवळी जावन आमचें पालन पोशण केल्ल्याक हरकां तुका सम्या जेजू बरी भाव भयणी दिल्ल्याक हरकां तुका सम्या जेजू मोगळांनी देगी बिरत कुटुंब आमकां फावो केल्ल्या खातीर हरकां तुका सम्या जेजू एवकरिस्तान तूं म्हजी काण जाल्ल्या खातीर हरकां तुका सम्या जेजू म्हज्या खातीर तबरनाकदा आसाय देखून हरकां तुका सम्या जेजू आमच्या पिरगेची सेवा दिवंक बरो येशाक फावो केल्ल्या खातीर हरकां तुका सम्या जेजू आमकां भुरग्यांच्या स्पिरीट दिल्ल्या खातीर हरकां तुका सम्या जेजू ओ पवित्र वेळ दिवन तुजो दैवीक अनुभव सोडल्याक हरकां तुका सम्या जेजू पवित्र पुस्तकां म्हाका वाचतना तें आयकतना नियळतना तूं आमचे लागीं उलयल्ल्या खातीर हरकां तुका सम्या जेजू तुजो मोगाचो स्पर्श दिल्ल्या खातीर हरकां तुका सम्या जेजू शिकपान सयत दिल्ल्याक हरकां तुका सम्या जेजू वाड्याचो मध्ये सांगता येवच्या अवकाश दिल्ल्याक हरकां तुका सम्या जेजू पिरगत जाल्ल्या सर बरेपणा बसत हरकां तुका सम्या जेजू विविध संघ संस्थांनी पिरगत चिवाळ दवरल्याक हरकां तुका सम्या जेजू
पिरगच्या येवजणाक जायपतलो आदार मेळो सकेल्ल्याक अर्गां तुका सुम्याक जेजू आमच्या कुटुंबाचेर वतिल्ल्या सर बेसावांक अर्गां तुका सुम्याक जेजू हो वेळ तुका आराधन करूंक फावो केल्ल्याक अर्गां तुका सुम्याक जेजू एक बरो मागण्याचो आमकां पिरग स्विकार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्याक जेजू ह्या गितां मुखार देवाक आमच्या चिनीन केल्ल्या विचित्रां उगडासारच्याक हरगां गीत कवया. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावाता तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावाता. सूर्य संतारा उजवाड पावता अंतराळ तुजे महिमेंती भरता सूर्य संतारा उजवाड पावता अंतराळ तुजे महिमेंती भरता रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पवी जावं गवंगा वड्या दळान रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पवी जावं गवंगा तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी येता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावाता. अर्घा तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा अर्घा तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पवी जावं गवंगा रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पवी जावं गवंगा तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी येता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावाता तुका सदां सरसून नावाता तुका सदां सरसून नावाता. सक्रमंतल्या आशिर्वादादी मागणी तेमी आमी घालया. पवित्र सक्रमंतांतल्या जेजू तुजें दैवीक आशिर्वाद आमी मागता. तुजें आशिर्वाद पडूंक आमच्या कुडीचेर आनी आत्म्याचेर भलायकेन आमकां सांबाळ. आमची बेजाय पयस कर. आमचे संतोश भगवंत कर. आमची शिक्षा आळू कर. तुजें आशिर्वाद पडून आमच्या कुटुंबाचेर मोगाची आनी सवस्काची बीड आरती जावं दीत. तुजें आशिर्वाद पडून विविध तरांनी हानवरांनी संकट भोगतल्यांचेर तांकां आळवाय लाबोवन दी. तुजें आशिर्वाद पडून आमचे भोंवती जिवच्या कातुलिकांचे तुजे पवित्र संस्काराची वळख तांकां लाबोवन दी. तुजें आशिर्वाद सदांच आमकां लाबोवन दी आतां आनी ससनान. दव्या गीत येद्या व्हडा सक्रमेंतां जेजू आशिर्वाद जोडच्या खातीर. येद्या व्हडा सक्रमेंत सस्ताना मन करूया पुरविल्या त्या रूपां बदला
जशे बापा तशे उल्हासाने स्तुती बोधी महिमा सुस्ना सुस्ना एकास्ताळ्या असिथा Duga Duga Spiritum Sama Sumina Vartha Amen. प्रार्थूया. हे देवा विची सक्रमेंटा काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडयलोय. तुझ्या सोडवणेचो बळ सदांच आमचे थंय आमी बजकी सरको. तुझ्या कुडीच्यानी रक्तांच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जो चियेता राज करता ससनाच्या ससना. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गितां गावन मदर तुका हसिता. आमचे तुवें वतल्या सदेल्या पासो अर्गा मेटयता दिनवासी मेजून सज्जे नांव तुझे उपकार जालाय सोम्या आमचे थंय वोटा. काकूट आमचे वोटी दाखयल्या मोदन तुझ्या एकांका केला. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गितां गावन मदर तुका हसिता. आमचे तुवें वतल्या सदेल्या पासो अर्गा मेटयता दिनवासी खालसा. मिसांव ते सवा या बरी आसात. एका ते सवा सुमिता सल्डाना आनी कुटुंब सिरवतांव दिलां. वरन रोवन डिमेल्लो ताकोडे दावन तशेंच येयल्ल्या दीप्ती बिनियस चिकमंगळूर दावन सरिल्ल्या अग्निल प्रशांत फर्नांडीसच्या आत्म्याक मिस्तिता पावलीन फर्नांडीस पातिम्या वाड्यार दावन ही आमची ते सवा आनी आमची खासकी ते सवा समेच्या पांया तळा दवन हे मिसाचें बलिदान आमी आराम करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्त थंय बोमगाच्या भक्तिकानो उपकारी मोनान आनी दिनवासी काळसान आमी देवाच्या घरांत एक कुटुंब जावन सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती देवाचें उतर आयकून देवाचें मिसांव परगटूंक आमकां उलो दिता. देवाचें उतर निरंतरी आमकां पवित्र पुस्तकांतल्यान देव आमच्या कडेन उलयता. जेजूचें उतर मनशाच्या जिवितांत वाट आनी उजवाड आनी कश्ट केल्यांक बुजवण निराश जाल्ल्यांक बरवसो तर तेंच देवाचें उतर ह्या पवित्र मिसाच्या वेळी आमी वाचतना ह्या लितुजीन आमी पात्र घेतना जिविताचें उतर जावन स्विकार करूंक जाय असली कृपा आनी आदर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमी मागून घेवया.
थोड्या वेळ आमी मौन रावया, आमचे अंतस्कन जडती आमी करया, नितळ खासान हें पवित्र मेसाचें बलिदान आमी भेटोवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पविदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरू सांगता. मनांतल्यान तोंडाव सरून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोगूड अपराध. ह्या बसोत बघेवन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्राद वरगी विनाचकन कातून मागता. सर्पवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट Krista kakulut Krista kakulut Somia kakulut Somia kakulut Mahima Deva, Mahima Deva, Usagi Anishati Rajaista So sorry Service for Adiva Segi Charaya Seputmedar Diva Baba Hami Tuka Namaskar Karta Hami Tuka Divasta Tuja Turvai Baba Pasu Hami Tuka Vakanta Somya Jesu Krista Bapaच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाची सिली तू संसाराची पापकायाची काकूळट तू बापाच्या भुजा पोसताय आमची मागणी मानून घे. पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पोय एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केलाय देखून आमी तुका दिनवसता. ह्या जिवितांत तुजी गुटसाण साकूंक दादोशी जावं आनी सर्गात तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयली ह्या संतोशी संपूर्ण भरती सोडून आमकां फावय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान चियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलोन कोरिंदकारा बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, सांगा म्हाका, क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना म्हूण तुमचे भितरल्या थोड्यांनी म्हणचें कशें? मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना तर क्रिस्ताकी जिवंत उठोवंक ना. आनी जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ.
तुमचो भावार्थ व्यर्थ तितलेंच न्हय, आमी देवाचे पटकिरे साक्षी जाता, कित्याक क्रिस्ताक ताणें जिवांत उठयला म्हूण आमी साक्ष दिल्या. कित्याक मेल्लें जिवन जायनात तें खरें जाल्यार ताणें क्रिस्ताकी मेल्ल्यांतलो जिवंत करूंक ना म्हूण जालें. कित्याक जर मेल्लें जिवन जायनात तर क्रिस्ताकी मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना, आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना तर तुमचो भावार्थ व्यर्थ. तुमी आनीकी तुमच्या पातकांत आसात तितलेंच न्हय, क्रिस्तांतय मरोवन गेल्ली सगळीं नाश जाल्यांत म्हूण जालें. ही जिणी मात्र लेकून क्रिस्तांतय आमी भरोसो दवरता जाल्यार आमची गत हेरां सकडा प्रास चड निर्भागपणाची. पूण आतां न्ही जाय की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण आमी तो जामिनेशी जाला. देवाचें उतार हें. देवाची उपकार. जेजू तुझी पुत्रा काळजा सोसंतो, जेजू तुझी पुत्रा दोळ्याचो उजवा, जेजू तुझी पुत्रा जिणेचो उजवा, जेजू तुझी पुत्रा खुदा, जेजू तुझी पुत्रा भुकेल्यांक जेवा, जेजू तुझी पुत्रा मेलेल्यांक जिवे, जेजू तुझी पुत्रा रडटेल्यांक बुजवा, जेजू तुझी पुत्रा अपराध्यांक माफी, जेजू तुझी पुत्रा गुलामां सुटका. Alleluia, 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 alleluia. बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या, हांव तुका अर्गां दिता, कित्याक सर्गा राजाचे गुट तुवें ल्हानाक उक्तें केल्याय. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, सामत्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसा जेजू त्या घरांतलो बायस सरून सरोवराच्या वेळेर वचून बसलो. आपल्या भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोणीर चडलो. लोक सकड वेळेर उबो रावल्लो. तवळ जेजू ओपारीन सवार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक ओंबी ओंबोंक बायसन गेलो. तो ओमताना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकणांनी येवन तें खेलें. एर थोडें चड माती नतल्या खडपी सवतेर पडलें. हांगा माती वयल्या बरेच आसल्या वरवीं बेगीन तें किरलालें
पूण सूर्य उदून येतस तें करपालें आनी ताका फाळां पडोवंक ना देखून तें सुकून गेल्लें. एर थोडें कांट्या झाडां मदें पडलें आनी कांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी चिरडून मारलें. आनी एर थोडें बऱ्या सुवातेर पडलें आनी थंय वाडोवन पळोव दिवंक पावलें. थोडें 100 वांटे, थोडें 60 आनी थोडें 30. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. देवाचें उतर हें वाकली तुका क्रिस्ता. चिवन जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबांनो, भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो, देवाचें उतर म्हणटना म्हाका उगडास आयलो एका गणिताचो. एका पिरगसीन आलंगारांनी भियेनाका मिसाचें बलिदाना वेळी पाद्र्यापान देवाचेर उतर वाचलें. आमी आयकता न्ही देवाचें उतर वाचलें. देवाचें उतर वाचलें म्हणटना उपरांत लोक ताजो शर्मा आयकोंक बसलो. सांगाचें म्हणना तुमी पळय आज कशे बसल्यात तशें तेंय बसले त्या इर्गर्जीन. आतां तुमी कशें बदलावण पळयतात गे म्हण. पूण शर्मावच्या बदलाक एक विचित्र दृश्य तांणी देखलें. शर्माव दिवंक उबी राविल्ल्या पाद्र्यापान एकसाणे ताजें कार्ड काडचें बॅग हाडलें. ताजें कार्ड काडचें बॅग ताणें काडलें. ताजें कार्ड काडून ताणें सुरू केलें. लो सगळो अजाप जालो. इकली गजाल. इगर सगळी प्रशांत. आतां पळय तुमी कितले प्रशांत जातात. नॅक्स्ट काले न्ही म्हूण बक्का दादा प्रशांत जाली. लोक सगळो अजाप जालो. शर्माचो वेळ उतरलोस पाद्र्यापान कोयराक सांगलें आतां काणिकेचें गीत तुमी गावयेत म्हूण. कोयरां सांगतना ती काणिकेचें गीत गायतात न्ही गे. कमांड दिवन जालें. तांणी काणयेचें गीत गायलें. पेटोवण्याची रीत सुरू जाली. सगळे मीस सदांच बरींच जालें. पूण लोक सगळो वीस जावन पाद्र्यापा पळोवंक पडलो. कली गजाली कितें जावन येल्ले बारका म्हणून त्या दीस मीस जावन घरा गेले. आनीक आयतरा तस्स पिरगज लोक मिसां बलिदाना एकवटलो. भारी आतुराय. आनी तस्सो पाद्र्याप मिसाचो प्रधान हेज्याक जावन आसलो जाल्ल्यान हे पोटी इल्लो चडीत लोक जमा जालो. शेजारच्यांक सांगलां पळय बोल आलंगार चर्ची. चडीत लोक जमा जालो. वाराड्याक सांगलां येनातली आयल्यान दुसऱ्या आयतारा. 15 वर्सां म्हाका पळोवंक वचूं पडलो. भयंकर लोक. इतली आतुराय लोकां थंय. ते पत्त्यान पाद्र्यापान कांय कार्ड काडचें बॅग कार्ड काडूंक सुरू करता गे म्हणलें आतुराय. पाद्र्यापान अशें सुरू केल्लेंच केल्लें. बोमोगाळ भाव भयणीनो, आदल्या आयतरा म्हजो वेळ हांवें बऱ्यान गळशिलो. शर्माव दिवन विबाडच्या बदलाक हांवें कार्ड काडूंक सुरू केलें. पूण विविध लोकांक विविध पत्रिका आयकोंक मेळ्ळ्यो. अरे अजाप. कित्याक म्हळ्यार त्याच दिसा सांजेर बिस्पान पोरकांनी विचारलें सोमा आसा गे तूं. दुसऱ्या दिसा परत गांवांत अशा म्हज्या भयणीन आनी बावजीन फोन केलें कितें जाता गे म्हूण. बुधवारा सांजेर मर्याळ सोडेळेच्या सांद्यांनी तेर सुरू केलो. भारी इंट्रस्टींग मात. ब्रेस्तारादांव शुक्रार म्हणसर कॅरिझमॅटीक ग्रुपान 24 वरांचें आराधन पटलें आराधन कंटिन्यू. शुक्रारा सांजेर
गवळीक परेतीची गुपित्त जमता पयले पाद्रापाक वत्तुना तांच्यांत काम ना आनी इल्लो ताजे विशयान विचार विनिमय केलो. सोनवारा सांजेर इवाजांनी KMC मानेज आस्पत्रेक एक एडमीट करचे खातीर खबर काडली. ह्या आयतारा आलतारी कांय घडत घे म्हणलें डावट आसून लायव्ह पळोवच्याक खातीर कातोलीक सभेच्या नम्मागुड्डला माध्यमाच्याक आपोवन हाडलें. नम्मागुड्डा माध्यमाची आयले राखून टुंग करून पोटे काडून कोलो लोक कोली उरपा ते गजेन देवा म्हज्या क्रिस्ताच्या भावा भयणीनो म्हूण परतून पाद्रापान सांगलें. आलतारीचो सर्मा वेळार देवाचें उतर म्हणलें बी अरियेक आयतार देवा सो म्हणयारी देवाचें उतर प्रगटा आनी देवाचें उतर राजाचें बी मिशनरी जावन तो ओमता. तरी पूण ह्या माध्यमाच्या बंधने वरवीं मोबगाळ भाव भयणीनो तें पळदीक जावना. 2000 वर्सां पयलें जेजून ओंपलें तेंच बी आ सगळ्या खडपार पात्रार वाटे दिगेन कांट्या झाडां मदें पडल्यार बरी बगता. हाका रुजवात जावन हरिहरींनी मिशनरी जावन भारत देशाक आमच्या घेवन शुभ्रता प्रगट केल्ली आनी आजुनी 3% मात लोकांनी ती शुभ्रता स्विकार केल्या. देवाचें उतर आमच्या भितर आसतना प्रवेश जातना आमची खालसां आमची मनां उजवाडान भरतात बोमगाळ भाव भयणीनो. आयचें देवाचें उतर बोमगाळ भाव भयणीनो हांव तुमच्या मुखार दित आसतना हाजो संदेश जेजू देवाच्या उतरांचो म्हत्व अरियेका ओपारी मुखार दिता. आयचे शुभ्रतेन एक घडीत मात तें देवाचें उतर मनशां थंय क्रियात्मक जावन यथेश्ट पळ दितल्या तर कितलें गरज म्हण जेजू आयच्या शुभ्रतें विवारिता. आनी जेजून सांगलें ओंपीच्या ओपारीन बोमगाळ भाव भयणीनो 4 वर्गाचे व्यक्ती आसात. कितल्या वर्गाच्यो 4 वर्गाच्यो व्यक्ती आसात. आनी तूं पळय आमी आसा गे म्हण हे आमी भायर आसा गे म्हण. पयले वर्ग जावन आसा देवाचें उतर आयकून मोती नियाळ करिनातले हांव न्ही ती. दुसरें देवाचें उतर आयकून नियाळ करचें पूण घडयेन विसारचें हें गरज ना जेवणाक आलें गी म्हणाच. तिसरें देवाचें उतर आयकून नियाळ करचें पूण तें पाळी नासता रावचें तें हांव न्ही शेजारचें. आनी चवथें देवाचें उतर आयकून नियाळ कर आपली जिणी त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे मानवडचे आमच्या समाजीन कुटुंबान आमच्या पिरगजीन ती 4थ्या वर्गा वयतली. तर आज आमी आमकां संतोश करनाचे नियाळ करून आमी आमकां विचारचें हांव खंयच्या क्लासींत आसा गे म्हण. पयल्या दुसऱ्या तिसऱ्या या 4थ्या. पयल्या 3 वर्गाच्यांनी कांयच पळ दिवंक शकनात. तर 4थ्या वर्गाची व्यक्ती 100 60 30% वांट्यांनी पळ दिवंक शकतात म्हणून आयच्या देवाचें उतरान आमकां कळीत जालें. तर मग भाव भयणीनो देवाचें उतर एक क्रियात्मक उतर 2 रितीच्या तलवारी बरी तें. कोण देवाचें उतर आयकता तें नियाळटा 2 तरेच्या तलवारी चिनयेक लागू करता. खाली आयकल्या पावना नेळ्ळ्या पावना आमी चिनयेक लागू करी जाय. आमी हर एक हांगा शुक्रार येता आराधन करता देवस्तुती बात करता नवेना बात करता. जेजून सांगलें आमची जेजूची भुरगीं जायचे न्ही गे. आनी जेन्ना मात आमी हांगासर ह्या देव मंदिरांत आमचो वेळ करचो सार्थक जाता बोमगाळ भाव भयणीनो. जेजूची भुरगीं आमी जाय जाय पाटी वेता आसतना देखून आज देवाचें उतर ह्या पवित्र पुस्तकां मुखांतर आमकां दिता ना. हर एकल्याच्या घरांत तें देवाचें उतर आमच्याच भाशेन म्हणल्यार कोंकणी भाशेन म्हणल्यार भाशेंत आसा. जावं आमची भुरगीं बाळां जावं उतर वाचूंक शकतात. पूण कितल्या गुण्यांनी उतर आमी नियाळटा कितल्या मापान ह्याच्या चिन्येंत आमी परिवर्तन जाता ते एक सवाल जावन उरला. पळत एक चिनी बोमगाळ भाव भयणीनो
मागण्याच्या प्रभावान आमची चिनी मात नाही बघा आमच्या जिविताच्या हर एका क्षेत्रांत आटापता देवाच्या उतराचो प्रभाव आमच्या वावरा क्षेत्रांतही आटापता आम्ही सुटी करच्या वेळारही आटापता आमच्या कुटुंबातही आटापता आमच्या समाजात आटापता आमच्या एससी कम्युनिटीन आटापता आमच्या पिरगजीन आटापता आमच्या देशाचीन आटापता त्या देखून ही जबाबदारी आम्हा हर एकल्यांची पाळची देवाचें उतर नियाळ ते कार्यगताचे आम्हा हर एकल्यांचें कार्य जावन आसा तरी सुखांत जावं दुखांत जावं कश्टां आकांत वेळार जर मोगाळ भाव भयणीनो ह्या संदर्भार आमी देवाचें उतर निजायकी आमी आयकता नियाळटा आनी तें पाळटा निजायकी आमी निजायकी जेजूची भुरगीं जाता आनी तस जेजूची भुरगीं जावच्या खातीर म्हाका उडास येता एका गणिताचो एक दीस भारत स्वतंत्र मेळिल्ल्या वेळार 1997 त्या संदर्भार ब्रिटीश सरकाराचे आपले बंगले सोडून मायगांवा वेचो आमसोर आसले आनी ह्या संदिग्ध परिस्थितीन भोवमगाळ भावपणे तांचे लागीं आसलो मोलादीक वस्तू ताणें तेज्या घरच्या नौकराक वांटून घेतली 6 वर्सां जावन घरा काम करनासल्या बटलेराक मेळिल्लो वांटो काली फकत एक बायबल मात काली एक बायबल मात्र अधिकारान म्हळें ही मोलाची वस्तू तुका दिता तुज्या कश्टां संकश्ट वेळा आयिल्ल्या वेळार उक्ती कर आनी पळय त्या बटलेराक मस्त बेजार जालें इतलीं वर्सां हांवें काम कर ह्या अधिकारान म्हाका दिल्लो बायबल मात्र घे म्हूण मोतीन बेजारे पावता बायबल काबटान दवरता आनी ताजें तें काम सुरू करता भोवमगाळ भाव भयणीनो थोड्या वर्सां उपरांत ह्या बटलेराक कश्ट येतात त्या कश्टा वेळार ताका उगडास येता अधिकारीन म्हाका एक दिल्लो बायबल काबटाक गेलो बायबल उक्ते गेलो उगडास येतना उक्ते करून पळयतना कितें पळोवचें अधिकारान बँकांत आसलो ताजो दुडू त्या बटलेराच्या नांवार केल्लो पासबूक चेक पुरो त्या बायबला भितर आसलो बायबल कितें दिता म्हूण चिंतिल्ल्या ताका तस्सो बायबल जिविताक उजवाड जालो भोवमगाळ भाव भयणीनो आमी सबारबुटी अशें चिंता मागल्यार कितें मेळटा आमकां गरज आसतना मागल्या पावना गी म्हणलें एक वाजबी सवाल आमच्या मोदीक तरेपटी आमकां बगता त्या वेळा प्रकाशीत जाल्लो तो उजवाड आमच्या थंय काळोखांत आशिल्ल्यांक उजवाड दिवंक शकता जावं पुरो नैतीक अनैतीक मानसीक सामाजीक मनशाकुळ क्रिस्ताचे उजवाडांत जिवंक आमी शकता तर मोगाळ भाव भयणीनो हर एकल्यांक ओ बायबल हें पवित्र पुस्तक आमच्या चिनयेक कसलें लिसांव दिता म्हणलें आज आमी आमकां विसरचें भोव गरजेचें जावन आसा म्हज्या कुटुंबांत वाड्यांत पिरगजींत समाजींत वो बायबल हें देवाचें उतर दिवो जावन आसता बारीकपणाच्या काळोखान नाश करता हेंच देवाचें उतर समाज प्रकाशीत करता उजवाडाचे मनशां जावन जिवंकता आनी झुजो म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पटलाव करता तो काळोखान चलचो ना आज ह्या जेजूच्या पुण्यक्षेत्रांत तुमी हांगासर आयल्यात आराधना मुखार मिसेच्या बलिदाना मुखार नोवेना मुखार त्याच पत्तीन आमी हांगा आसा आयची देवस्तुती आमकां असलोच संदेश दिता आयची देवस्तुती उजवाडाची आतेरां जावं आमकां सर्वांक आपणे दिता आमी कितलीं आराधना कितलीं नोवेना बाग गेलीं कितल्यो रित्यो केल्यो कितले कोण तेर्स म्हणलें लेख ना मोगाळ भाव भयणीनो आमची चिनी मागण्या मुखार कशी आसा आमच्या समाजीन ताजेर वंदन आसा आमचें क्रिस्तांवपण ह्या पवित्र सभेन तर एका दिसा हांव देवाचें उतर वाचूंक आयकूंक प्रयत्न करता देवाचें उतर आयकलें नियाळून म्हज्या जिवितान म्हज्या शेजारा म्हज्या कुटुंबान म्हज्या पिरगजीन म्हज्या देशीन हांव तें प्रयत्न करता तर ह्या पवित्र मेसेच्या बलिदानाक आमी आयल्या तर निजायकी आमी बागी जावन आसा तस्सो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां आपयल्लो वरच्या बेसांवांनी आज भरता जेजू लागचें आमी बेसांव आमी मागया तस्सो आमकां आदार जावं आनी तस्सो आमकां आमच्या कश्ट अनवराक बळ जावनी म्हूण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन उबी आमी रावया बाबा भयणीनो देवाचें उतर प्रभावीक ह्या संदर्भार तें जियोंक ताजे मुखान पळपत करूंक देवाचो आदार आतां आमी मागया ह्या दिशेन आमची मागणी आमची तेसावां आमचे काळजाचे अत्रे आमच्या भाव भयणी खातीर आमची प्रार्थना आतां उबारुया मोगाळ बापा पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्याने याजक धर्मिकाने बऱ्या बावर्ती जिणयेन जेजूको साक्षी जावन
तांच्या परजेक मेलफंक्त जावंक तुज्या सक्तेनं बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बाळक जेजूच्या पांयांतळी आयलेल्या सर्व भक्तिकांची सर्व मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन समकोंक कुमक कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बरे भलायकी आशेन हांगासर आयलेल्या सर्व पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर. जिणेंत सदां तुजे कुशेक काल्तीमान घालूंक शिकय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनांक आदार दिवच्या सर्व दानींक सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजें दाराळ बेसांव दिवन तांचें जिवीत सबय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावरलेल्यांक सुदारसितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसांवान बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा तुजे उतरान आयकूंक आमची काळजां मनां उगड. चिनी बदलावपाची कृपा आमकां दी. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत निरंतरी तुज्या उतरांत प्रेरीन जाल्ली चिनी ज्यो आमकां शिकय. तुजे दयाळाय खाकुळतीन तुजे वजेर आमची दवरली सर मागणी आमची तेसवां आमचे काळजाचे अत्रेक मानून घे हे मागता आमी तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी भितर जावच्या काशे आमची काळजां वेळी घे मागता तुझे लागीं पातकी निर्भागी घे मागता तुझे लागीं पातकी निर्भागी उपकार सबा केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयतावा जीवन आमचें उण्या बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी भितर जावच्या काशे आमची काळजां वेळी घे मागता तुझे लागीं म्हज्या भाऊ भयणीनो मुच्यांनी तुमचे बलिदान सर्व देवपा मानतसलें जावन मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यानी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमच्या खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताज्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर कळेनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्म दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडिल्लीं आमकां पातकांतलीं आपल्या आपणा जिवनपणांत जिखलें
आमा समेस्ता चिवी ससनाचे आपल्या महिमे व सर्गा प्रवेशावरवी उगडली आमकां दारां सर्गेची देखून आता सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पतो सर्गारी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच. ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच. बापाक रस्तू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धरून इंदिणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयां जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कस म्हणून सोसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी खूड तुमचे पासो समर्पूंची. त्याचपणी जेवण जातस ताणें कास घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सटणी कराराचें रगत पदकांचें बक्षणी मेळच्याक तुमच्या पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें वारोवचलें हे म्हज्या उगडासा करात. पावडताचो गूट आमी परगटया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरंता तुझे पुन्हा जीवन पण आमी परगटता तुझ्या सोम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवसता. जेजूची कूड आनी रगत सेवटेल्या आमा समेस्ता पवित्रत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तरल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगीन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे एजगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागाती मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कडमे मागता. आमकां आरमोरये देवाचे माये सांगती भगेवन झुजे तिजो पती भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्टांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगात आमी तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे जोत पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना बोमगाळ बाबा भयणीन आमच्या सर्वांनी आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयली प्रार्थना ती घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र सांग तुझें रास आमकां येवं तुझी खुशी सर्ग दत्ता तशी संवसारांत सांग आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्ल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थळणेंत पडूं दिवं नाका पण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें परवशा अत्रक्तेला आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचें न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं चियेता रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकांक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी Sumia tuan cemaka fauna jutaan sumka palaki ये मुझा काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी येवून लालेन मागता ये तू सोम्या परता ये मुझा काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी येवून लालेन मागता ये तू सोम्या परता तुझे घरी येऊन पावला काळजात उघड रावला तुझे घरी येऊन पावला काळजात उघड रावला रास्तू करिया बिडारा निवास कर मुझा घरा निवास कर मुझा घरा ये मुझा काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी येवून लालेन मागता ये तू सोम्या परता दर्शन तुझे गे कवायला वाट तुझी पळेवण रावला दर्शन तुझे गे कवायला वाट तुझी पळेवण रावला
रास्तू कया बीड़ारा निवास के मुजागरा निवास के मुजागरा ये मुझे करता स्वागत करता तुझा येण्या राखून राहता ये लाले माता ये तू सम्या परता प्रार्थुया प्रितीवन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिव सगळ्यांनी ती मी मोठची म्हण तुवें येवज दिली या तुझ्या मोगाच्या येवजणे व दिनवासून तू याज्ञ संभ्रमण जेजूच्या नांवान आटपली तुजी सडवण सगळ्या मनशाक पवय म्हण आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांची आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विस्वासान विसरूंक सरकार तुज्या सस्नां वाकडूंक आमकां फावय म्हण आमी प्रार्थिता हे मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी सर्वेस्पद तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर्पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसून या क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडपा बाळूक जेजू नमान तुका राव तूं आमचे संगी सदां बाळूक जेजू वंदन तुका आतां बाळोक जेजूक नवेन ल्हान भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी त्या मनशाचो इश्ट जावन चियेलो सर तरांच्या घरच्यांनी मनशांक पावलो पिडा गुणकर दैवीक वायच म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेनेऱ्यां शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत सावन मनशांक ताच्या सर गजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दितां हे भगवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजपी तरान उगड्यापे गेल्ली आमी तुजो आत बेसांव दिवंक उखलून आसता तुका पातचिनीन उलो मारतल्या सत्नाक दयनाय आनी तुजे बेसांवांनी बर आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बातकां मुगोस आनी आमकां धाडलें पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बातकां मुगोस आनी आमकां धाडलें पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बांदकां मुगोस आनी आमकां धाडलें पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये अमोद यागाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये अमोद यागाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुजे सांगता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमोप ह्या काळात विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तसा आता आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तसा आता आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तसा आता आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. ए जेजू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें आनी बडें आनी तुमकां उक्तें जातलें. तुज्या भोव भाग्यवंत माय मरयेच्या मदतीचेर पातयेवन हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळाशें कर. हांगासर ह्या पुण्यक्षेत्राक तळार मागूंक विनंती केल्ल्या विनवणें हांगासर तुमच्या मुखार दवरतां. एकल्याक बरी भलायकी मेळोवंक, मतीक समाधान मेळोवंक, कॅन्सर गूण जावं, डिप्रेशन गूण जावं, बरी खामा मेळोवंक, ताप शेळ कोंकणी गूण जावं, रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक, दिल्लें रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक, मतीची पिडा गूण जावं, हातापांयाची दूख गूण जावं, मायग्रेनी गूण जावं, भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी जाणवाय मेळोवंक, एसिडिटी गूण जावं, क्रिस्तीचेर आस्वाद पडोवंक, परगांवांक कामाची विसा मेळोवंक, विविध देशां खातीर मागूंक विनंती केल्या. ही सर ते सावां ह्या बाळूक जेजूच्या मनाक हांव समर्पितां. सांगात आमी म्हणया, ए जेजू तुवें सांगलां म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितालो. तुज्या भोव भाग्यवंत माय मरयेच्या मजतीन हांव कालतेपणी अदीक गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजे नवी मागतां आनी तें म्हाका फावो कर. ए जेजू तुवें सांगलां सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजीं उतरां सरचिना. तुज्या भोव भाग्यवंत माय मरयेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरोसो आसा. जेजू बळका मागणें सांगात आमी म्हणया, ए अजपांच्या जेजू बळका खंतीन आनी बेजारायन भरिल्ल्या आमच्या काळसाचे एक काकुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतल्या बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार आनी इतल्या हत्रिकान मागची कृपा आमकां दिवं. काड वयले आमचे सर कश्ट आनी तुजें कुमोग आनी बसूळ आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णूंक सदां सर्वता आमेन. जेजून गेल्ल्या फाटल्या साबार म्हयन्यांतान प्रत्येक जण फाटल्या एका हप्त्यांत सर उपकारांक सांगता आमी अर्गां दिता. प्रत्येक जावन बरेपण जाल्ल्या खातीर ह्या पुण्यक्षेत्र येवन मस्त अजपां जाल्ल्या खातीर अर्गां पावोवंक थोडी मुखार आयल्यान. प्रत्येक जावन हीं अर्गां हांव ह्या जेजूच्या पांयां तळा समर्पितां. प्रत्येक जावन एकल्या बरें खांब लाभलेल्या, परगांव विसा फावो केल्ल्या, एक बरी सैरीक मेळिल्ल्या, भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्या, रीण फारीक करूंक थांग पाविल्ल्या, मतीचें समाधान डिप्रेशन जावन भायर आयिल्ल्या, भुरग्यांक शिकोवंक जाणवाय आनी बरी मोत दिल्ल्याक, बरी भलायकी फावो केल्ल्याक, तरातरांची पिडा पयस केल्ल्याक आनी प्रत्येक जावन बिजनेसान बरें चलताक अर्गां दिता. लाभिल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर भक्तिकां ह्या पुण्यक्षेत्रांत जेजू बळकाक अर्गां दिवन आसात. आमच्या काळसांतावन आमची अर्गां ओगलाप आमी ह्या नोवेना दळा सम्याक भेटोवया. ए भोव उदार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दाय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयिल्ल्या. तुज्या काकुळटीन आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाची मारिपात तुज्या भक्त सगळ्यांक विस्तारून दीत. सर क्रिस्तांव तुज्या बळेपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे नितळ सर स्तुती आनी महिमा सांग
तुका मेळटा जेजू आमेन. सौम्याचे नावी आमचो आदार. सौम्य दयेन आयक मुझे मागणे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. ಪ್ರೀತಿಮೆಯ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹನೆ ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ प्रार्थना. सरदयाळान आनी मोगान बरिल्ल्या देवा आमच्या बापा, तुजी गूण करची सगत पिडेस्तांक कुडीक लाभूंक कश्ट भोगतल्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वाद करताय. या तुज्या सर भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक सान विविध पिडेनी कश्टांतल्यांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मोतीशांनी कुडीची सर धूक तांचे जावन पयस कर. तुज्या पुता बळका शिजूक कृपेन तांकां कुडी येत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगात आनी तुज्या सांगतपणान सोडलो दैवीक अनुभव सस्तांचे जिवीत जोडूंक तांकां आदार जावं हें मी मागणी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो, तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पुता सगळें जियेतान राज करता सस्नाच्या सस्नाक. थोड्यो तिळसण्यो. बाळोक जेजूच्या पुंतळ्याक तुमकां स्वागत. एका शुक्रारा हांगासर सकाळी 6:30 वरांचेर मीस आनी नोवेन आसा. तशेंच ह्या पुण्यक्षेत्रांत जेजूच्या पुण्यक्षेत्र अलंकार 10-15 वरार एका शुक्रारा दैवीक काकुळचो तेर्स, 10:30 वरार आराधन भलायकेचे मागणे आनी 11:30 वरार मीस नोवेन आनी तेलवणी उपरांत भक्तिका सर्वांक जेवण. स्टॉलाक भेट दिया. बेंजार केल्लें मीठ, धूंप, आत्मेन, कोंतां बेतन्यो, इमाजी इत्यादी तुमकां थंयसर मेळटात. दैवीक वक्त, डिवायन मेडिसीन, आयुर्वेदीक, गांठीदुखी, गॅस्ट्रीक, आस्थमा, भुरग्यां पिडे वखदां तेलां स्टॉलान मेळटात. मिसां ऑफिसांत दियेत नांतर स्टॉलांत दिवयेत. आराधनाचें कोपेल सकाळीं 7 तावन सांजेर 7 वरां पर्यंत उक्तें आसा. एका ब्रेस्तारा हांगासर सांजेर 5 वरार विनवणेच्या पंगडेचें मागणें आसा. ह्या विनवण्या मागण्याक तुमकां सर्वांक स्वागत. दनपाराच्या जेवणाक कुमो करूंक उलो दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तरी कुशेन कितलेंय तुमच्या थाकीन संतोशान आमी स्विकार करतले. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपारांच्या भक्तिकांक जेवणाची मांडवळ करूंक आमकां साथ जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादीस जावंक पुरो, काजाराचो जुबलेव जावंक पुरो, काजाराचे दीस, एनिवर्सरी, कुमसार, कुमगार वा मिसां उपरांत इतर खरी कार्यां तुमच्या घरांत आसतात तर ह्या पुण्यक्षेत्राचो उगडास तुमी दवरा. जेवणाक कुमो करा आनी सदांच तुमचेर बाळोक जेजूचें आशिर्वाद आसतलें. पुण्यक्षेत्राच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्लें दाना वरवीं हे पुण्यक्षेत्र तळाची कांय इल्ली प्रगती जावन आसा आनी जावन आयल्या. कावन्सिलांची मांडवळ हांगासर आसा. तुमच्या समेस्तांक मार्गदर्शन संगी विशेष मागणी करता. दय कर्ण, पण कर्ण, संपर्क करियेत. कुमसारा आराधनेच्या कोपेलांत सकाळीं एका शुक्रारा प्रत्येक जावन 10 तावन 11:30 पर्यंत आसतली. आयची दिवस्तुती आनी जेवणाक कुमो केल्ल्या
आमच्या आलंगार रोजरमाईच्या पिरगेची नित्य दर वाड्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां प्रत्येक सावन जेवणाक प्रायोजन जावन आयिल्ल्यांक आमचो बाप रॉबर्ट रस्ता तांकां वाती दिवन मान करता. हांवें नांवां आपयिल्ल्या प्रमाणे दया करून मुखार येया आनी तांची ती वात स्विकार करया. जोसेफ क्वेल्लो पालडका तावन जॅक्सन अरेन्ना मोंतुबाय आनी तशेंच रिचार्ड रोड्रिगेस दामास्कटे जावन ह्या सर्व दानींक बाळोजीच्या पुण्यक्षेत्राची आशिर्वाद हांव मागतां. सर्गींच्या बापा, ह्या बोबोबी दनपारा वेळी आमी सर तुजी मोगाळ भक्तिका ह्या रोजरमाईच्या पुर्गजींक प्रत्येक सावन बाळोक पुण्यक्षेत्र आलंगार आयिल्ल्या आसतना सर्वांक समृद्धीन भर. हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर हें जेवणाचेर आशिर्वाद घाल. तेस जेवणाचेर आमचे थंय आसलो बांद एकवट मोग सदांच वाडय. हें मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. धाड तुज्या आत्म्या, धाड तुज्या आत्म्याक आमचे बापा. धाड तुज्या आत्म्या, धाड तुज्या आत्म्या, धाड तुज्या आत्म्याक आमचे. धाड तुज्या आत्म्या, धाड तुज्या आत्म्या, धाड तुज्या आत्म्याक आमचे बापा. धाड तुज्या आत्म्या, धाड तुज्या आत्म्या, धाड तुज्या आत्म्याक आमचे. आत्म्या ये तुज्या मंदिरांत, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव आशेतां, आत्म्या ये हांव राखून आसा. आत्म्या ये तुज्या मंदिरांत, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव आशेतां, आत्म्या ये हांव राखून आसा. Devoj tuzo atmo, devoj tuzo atmo, devoj tuzo atmo amche. Bapa devoj tuzo atmo, devoj tuzo atmo, devoj tuzo atmo amche. मोगाचनो रोजरमाईची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुणशेत अलंगार फादर मेल्विना तावन तुमकां प्रणाम. अलंगार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळू जेजूचें पुणशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुणशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन, 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन, 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण, पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें, भलायकेची सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता.
कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणशिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.